दोर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिपा राजा आनी बर्निस सेजाऱ्याक आयलीं. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो प्रश्न राजा फुडें घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कैदी करून दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसलाक आसलो तेन्ना जुदेवान मुखेल याजनिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून एकामेकाक आरोप घालून खास्तीचे फॉर्मण मार म्हूण म्हजे लागीं मागलें. गुन्यांवकाराक आनी आरोपीक एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करून गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें संवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेळ इबाडी नासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडून लायलो. ताच्या आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसलो आरोप तांणी ताचेर थापूंक ना. पूण ताच्या धर्मा विशीं आनी जेजू मेलोल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची उजत जाली. कित्याक हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जीवन जाला म्हूण पावलू खात्रीन सांगतालो. हो थोंटो कसो सुटावे करचो तो नकळो जावन हे वेशीं जेरुसल्याक वचून थंय नीट करून येवची खुशी आसा काय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सम्राजान आपली नीट करची म्हूण पावलून मागलें. देखून ताका शेजाराशी धाडीसोर बोणकोणींत दवरून हांवें फर्मायलें. देवाचें उतोरी. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर सरकार आपल्या थीर सिंहासनार बसून आपले राज समेस्तांचेर चलयता. म्हणुया, सर्वेस्पोर सरकार आपल्या थीर सिंहासनार बसून आपले राज समेस्तान चलयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर सरकार आपल्या थीर सिंहासनार बसून आपले राज समेस्तांचेर चलयता. पृथ्वी परस स्वर्ग जितलो उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती. करतल्या थंय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तंत जितल्यो एकामेकाक थावन पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जबाब. सर्वेस्पोर सरकार आपल्या थीर सिंहासनार बसून आपले राज समेस्तांचेर चलयता. सर्वेस्पोर सरकार आपल्या थीर सिंहासनार बसून आपले राज समेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्या, ताचे उतर आयकतल्या, बोलवंत आनी पदवेदार दुतांनो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. सर्वेस्पोर सरकार आपल्या थीर सिंहासनार बसून आपले राज समेस्तांचेर चलयता. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. बाप, म्हजे नांवी तुमकां धाडटलो तो शारोती मुंगे पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सकट तुमच्या मनांत हाडटलो. सर्वेस्पराक जोय. जुआंव पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. नास्तो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव, जुआंवच्या पुता,
हाचे परोस तूं म्हजो अदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हणलें, होय सायबा, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजीं मेंढरां राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें, सिमांव, जोंचे पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जाप दिलो, होय सोम्या, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या मेंढरांक राख. ताणें ताका तिसरी फावटी विचारलें, सिमांव, जोंचे पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय? अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोंट जाली आनी ताणें परतिपाल केलो, सायबा, तूं सगळें जाणय, हांव तुजो मोग करताय म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेळयो राख. हांव तुका सोत सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतलोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी ताका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणा वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें. ते उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ पुनर्जीवन जेजूची आत्मीक पदवी. आयच्या वाचपांत जेजू 2 पदव्यांचें अंतर दाखयता. मोगाची पदवी आनी फुडारपणाची पदवी. जेजू पेद्रूच्या मोगांत रावपाच्या थीरपणाचो ठाव घेता. एकूच प्रश्न 3 फावटी उच्चारून जेजून आपल्याक जुदेवांच्या मुखार 3 फावटी नाकारण्याचो पेद्रूक उगडास हाडलो. जरी पेद्रू आपली चूक मानून घेता, तरूय पेद्रूक थावें जाता की जेजू ताचो आजुनूय मोग करता म्हूण. त्याच पासत जेन्ना तो जेजूक म्हणटा की सोम्या, तूं सगळें जाणय, पेद्रू जेजूक ताच्याच मोगाच्या थीरपणाचो उगडास करता सो दिसता. पेद्रूच्या मोगाच्या थीरपणाचो ठाव घेतल्या उपरांत जेजू आपली परजा चलोवपाची फुडारीपणाची पदवी पेद्रूच्या खांदार दवरता. जिविताचो संदेश. आयचो संदेश आमकां असो की मोगाची पदवी एक आत्मीक शक्ती जी देवा कडल्यान आमकां एकल्याक फावो जाता. ही मोगाची पदवी जितलो एकलो देवाक जेजूक चिटकून रावतात तितली ती फळवण जाता. अशें जालेल्या फुडारीपणाची पदवी येशवून जावंक बरोच बोर फुडाऱ्याची मोगाची पदवी फळवंत जावंक जाय. मागणें. तुज्या मोगाची हात्यारां जावंक आमचेशी तूं राव जेजू.